सहकार क्षेत्रात काम करता असताना जर आम्ही विश्वास संपादन केलो जाल्यार सहकार क्षेत्रांतल्यान आरोग्य क्षेत्रात येवपा खातीर चड उशीर लागना. आणि म्हाका दिसता गोंयांतले न्ही हे देशांतलें एक नामवंत उदाहरण आसतलें. आमी सुदोरीत म्हणटा सहकार्यातून सहकार हो फुडें वचत आसा. आणि त्याच धर्तीचेर दीनदयाळ पतसंस्था 1996 जाल्ली सुरू जाल्ली संस्था ही लोकांनी तिचेर विश्वास दवरलो. तांच्यांनी विश्वासान लोकां बरोबर काम केलें. आणि जेन्ना विश्वासात काम करता तेन्नाच एखादी सरकार संस्था फुडें वचपाक शकता. म्हणून आज दीनदयाळ सारकिल्या पतसंस्थेंतल्यान म्हणजे सहकारांतल्या आपल्या कामांतल्यान हे आज आरोग्य क्षेत्रांतलें काम करपाक लागलेलें आसा. हांव खरोखरूच मना पासून म्हजे सगळे दीनदयाळ कॉपरेटीव सोसायटीचे सगळे डायरेक्टर्स हांचे खूब खूब आनी मना पासून म्हणजे खूब अभिनंदन करता. आज ॲलोपॅथीक अँड आयुर्वेदीक इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल इंटिग्रेटेड गोंयांतलें पयलें हॉस्पिटल आयच्या ह्या इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर मॉडल ह्या हॉस्पिटलांतल्यान म्हाका दिसता फुडल्या एक 5 ते 6 म्हयन्याच्या भितर हे बेगिनात बेगीन सुरू जावपाक जाय. आणि ते सुरू जाल्या उपरांत थंयसर मेळपी ॲलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट आतांच डॉक्टर संदीप हांणी एक्सप्लेन केले त्या प्रमाणे थंयसलो सिस्टम आनी फॅसिलिटीज कशा पद्दतीन आसतली. पुराय आमच्या बिचोले तालुक्यांत इट इज एकमेव हेजे म्हणजे हॉस्पिटल्स जे पुराय त्या परिसरांतल्या लोकांक कॅटर करपी हॉस्पिटल्स आसतले. 50 बेडेड हॉस्पिटल्सचे हेजे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करप आनी इन लॉंग रन ते चलोवप ही सादी गजाल न्ही. कारण प्रायवेट सेक्टरांतल्यान हॉस्पिटल चलयता आसतना सुद्दां लोकांक म्हणजे स्पेशली दोतोराक खूब कश्ट पडटा. म्हाका खबर आसा हॉस्पिटल इट इज नॉट अ इंडस्ट्री, इट इज अ सर्वीस इंडस्ट्री आफ्टर ऑल. आनी तातूंतल्या तेतून आमी जशें म्हणटा की आमचे ऑलमोस्ट दीनदयाळ ठरयला त्या प्रमाणे 10% ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसीस वील बी द फ्री ऑफ कॉस्ट. Those ones that are economical totally free of cost. Those who are below poverty line, okay, for them it will be the free of cost. हे सगळे सर्विसीस दिता आसतना हे सर्विसीस इन द रुरल एरिया जे कॅटर स्पेशली इन द रुरल एरियातले पेशंट सगळे कॅटर करतले. हांगासर स्पेशलिटी म्हणजे बारीक हॉस्पिटलान ओटी सुरू करप आनी फिजिओथेरपी आनी बाकीचे सगळे प्रॅक्टिसीस ते दिवप हे तितकेच खूब व्हड काम आसा. आणि इन लॉंग रन आमची डॉक्टर्स ॲडवायझरी टीम अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर शेखर साळकर, डॉक्टर ठाकूर, बाकीचे सगळे दॅट वील हेल्प अस इन लॉंग रन. वेगवेगळे डॉक्टर्स आमच्याकडे अटॅच जाल्या उपरांतूय बी थंयसर हें करपाक सुरवात जातले. म्हाका दिसता आमी सातत्यान हेल्थ फॉर ऑल हो कन्सेप्ट दवरून जे दीनदयाळाच्या प्रेरणेंतल्यान जे दीनदयाळ अंत्योदय तत्वाचेर जे काम करतात आमी म्हणटा की समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी सातत्यान पावपाक जाय. हे हॉस्पिटल त्याच धर्तीचेर काम करतले आनी आतांय ज्यो ओपीडी सुरू आसा त्योय त्याच अंत्योदय तत्वाचेर सुरवात आसा. म्हाका दिसता गोंयांत आज पर्यंत आयुर्वेदीक हॉस्पिटल जे फक्त सावथ गोवा आमचे शिरोडा हांगासर आशिल्ले. नॉर्थ गोंयांतल्या लोकां खातीर अश्यो आयुर्वेदीक फॅसिलिटीज तितक्या मोठ्या प्रमाणात आत्तां आयुश्यान सुरवात जाले. बट मीन वायल बिचोले सत्तरी आनी ह्या तालुक्या खातीर नाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो आमच्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटल हांच्या मार्फत आतां तरी एवेलेबल जातली.